spora ekleasema Sasnan sasnan omantuka Sorbe spora ekleasema Sasnan sasnan omantuka बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं तुजो पाटलाव करता तांकां सुमया जिविताचो उजवाड मेळटा हीच कृपा इमिसाचे भेटेन मागता आसतना आज परपेचुकर साहेबींचे 10 बुधवारांतलो 8वो बुधवार माय मारयेची भोगती करपाचो हो दीस परपेचुकर साहेबीन सदांच आमकां आपल्या आशिर्वादान भरून शाश्वत आदार तिचो आमकां जोण एकल्याक फावो जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया आनी पवित्र रितीन फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पात खावळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच अंकवार मारेक सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो क्रिस्ता काकुतो क्रिस्ता काकुतो सोम्या प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयले हांव ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया आजच्या दिसाक आपलो सोल दीस मनयतात काजराचे वरोस मनयतात तांकां मागणेन दवरून देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया जी कोण मरून गेल्यान तांकां सासणीक जिवीत जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो ती म्हूण मागुया जी कोण पिडेन कश्टावतात कुडियात्म्याची काळजां मनाची भलायकी जांकां ना उदी करून कोविड-19 ही पिडेक बोली पडलेली आसात तांचो उगडास करून तांकां आमकां सगळ्यांक देवान राखूंक सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक मागुया मोगान आपुरबायेन जीव रिस्कार घालून जायतीं आमची भावां भयणां ह्यो असल्या भावां भयणांचो ही पिडेक सांपडलेल्यांक बोली पडलेल्यांचो मोगान आपुरबायेन सेवा करतात देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया तरेतरेच्यो गोरजो आमच्यो आसात जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला जायत्या जाणांक आमी मागतल्या म्हूण ह्या मागण्यांचें आस्वासन दिलां हें सगळें ह्या वेळार मनान धरून ही मिसाचे भेटेंतल्यान ह्या प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक आमच्या काळजांतली ही मागणी आमी देवा बापाक उबारुया सोरपतवेदार देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संतोसता हे मोगाळ आवयची विनंतीन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या आयकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन भाग्यवंत पावलून
गालासेकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी सुमूर्ती मेकळीं जाल्यात. कुडीच्यो कोन्यो ओळखूंक सोंपें. त्यो पर्दुवार, कामचार, पोजळपण, कुड्ड्या देवांची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वादविवाद, नाटकाय, क्रोध, जोगडी, दुसंग, पक्ष, कुन्नाटकाय, सुंदेपण, पोजणी जागरणां आनी हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतांय शिटकायतां. अशें करता ती देवाचें राज जोडूंक पावचें नात. आत्म्याची फळां ही मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आपदोमावणी. असल्या गुणांचेर आड वसुशी सुमूर्त ना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी ओगुणां आनी वणावण्यां बरोबर आपली कूळ कुरसार किळायल्या. जर आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवन वता तशी चलुया. एकामेकाक चाळवून एकामेकाची नाटकाय धरून आमी पोलको मान जोडूंक आवंडे गोडूनाय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या फाटल्यान येता ताका साहेब सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. म्हणुया, तुज्या फाटल्यान येता ताका सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलना, ओपातक्यांच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मीक मनशांच्या सांगाताक बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांची ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाडीत आसा. म्हणुया, तुज्या फाटल्यान येता ताका सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. व्हांवत्या बाळाचे दिगेक लायलेल्या रुखा काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच पावून पडनात ताची पानां. असले रुखावरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफोड. म्हणुया, तुज्या फाटल्यान येता ताका सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण नश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणूय? वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंतनाक पावयता. म्हणुया, तुज्या फाटल्यान येता ताका सोमया जिविताचो उजवाड आसतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यांसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून म्हळें, फारिसेवानो तुमचें कोटा, ओर्तेलांव, पारोज आनी सगळे तरेचो भाजीपालो हांचो धावो वांटो तुमी दितात, पूण नीत आनी देवाचो मोग तुमी सोडटात. हे कायदे तुमी पाडूंक जाय आसले,
आनी ते चुकोवचे न्हय आसले. फारिसेवानो तुमचें कोटा. देवस्थानांनी पयले वयले जागे आनी टिंट्यार लोकांचे सालाम तुमकां जबरोच रुजतात. तुमचें कोटा. दिश्टी पडनात आनी लोक नोकलो जावन तांचेर चलतात तसले फोण तुमी. धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताका परती पाडून म्हळें, गुरुजी अशें उलोवन तूं आमकांय अपमान करताय. आनी ताणें अशी जाप दिली, धर्मशास्त्र्यानो तुमचेंय कोटा. उखलून व्हरूंक जायनात तसलीं ओजी तुमी मनशांचेर उखलतात आनी त्या ओज्याक एक बोट पर्यान तुमी लायनात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रतिच्या बाबा तुजे पाटल्यान येता ताका सुमया जिविताचो उजवाड आसतलो. देवाच्या उतराचो जाबाब तो. आनी खऱ्यांनीच आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार आमचें जिवीत उजवाडाचें जिवीत जावची गरज. सासणीक जिविताचे उजवाडाचे वाटेन आमी आमचें पावलां मारूंक गरजेचें. कित्याक आज पुरकडलेली वाचपां बाबा होच संदेश आमकां दिता. पयले वाचपान भाग्योंत पावलू गालसेकारांक बरयलेली चिटीन आमकां मनीसपणाचे असोक्तायेचो मनीसपणाच्या उगडाचो उगडास करता. आनी ह्या मनीसपणाच्या अस्कोतायेक लागून उगडाक लागून आमचें जिवीत उजवाडाचें जिवीत जावचे बदलेक आमचें जिवीत काळोखी जिवीत जाता. आनी ह्या पासत ह्यो मनीसपणाच्यो अस्कोताय आमकां ह्या उजवाडाच्या जिविता वाट्यांतली पयस दवरून आमचें जिवीत काळोखी जिवीत करता. कसले मनीसपणाचे ओगुणान आमचें जिवीत भरलेलें आसा काय, कसलें काळोखी जिवीत आमचें जाता काय. बेस बरे भाशेन भाग्योंत पावलो हे पयले वाचपांत आमकां ते बरे भाशेन इस्कुटावून सांगता. जाल्यार जर एके वाटेन असले ओगुणान भरलेलें आमच्या मनीसपणाच्या अस्कोतायेन भरलेलें जिवीत आसा जाल्यार दुसरे वाटेन तोच भाग्योंत पावलो आमकां पवित्र आत्म्याच्या फळांचें जिवीत उजवाडाचे जिविताचो उगडास करता. आनी ह्या पासत हें असलें ओगूण जिवीत आमी सोडून दिवन देव आत्म्यान भरलेलें हें सुगुणी जिवीत शेगुणी जिवीत उजवाडाक पावयता तसलें आमचें जिवीत जावंक भाग्योंत पावलो ह्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास करता. मोग मोयपास असलें शेगुणी जिवीत दुसऱ्याचो हुस्क्यान भरलेलें जिवीत असलें शेगुणी जिवीत आमी आपणावंक आनी ते भाशेन आमी जिविताच्या उजवाडा वाटेन आमची पावलां मारूंक आनी हेंच सासणीक जिवीत तुवें आनी हांवें जोडून घेवंक भाग्योंत पावलूचो हुस्को. आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू फारिसेव धर्मशास्त्री आसात तांची कर्तुबां तांच्या तोंडार मारता. सरळपणी तो तांकां हो संदेश दिता आनी सांगता, तुमचें कोटा. तुमचें जिवीत काळोखी जिवीत, तुमचें जिवीत काळोखान भरलेलें जिवीत, उजवाडाचें जिवीत तुमचें न्हय. तुमी भाजी पालो हाचो धावो वांटो दितात पूण शेगुणी जिविता वाटेन तुमी तुमची पावलां मारिनात. मोग मोयपास दया असले शेगुणी जिवीत तुमचें जावंक ना आनी जायना. आनी देखून हे मनीसपणाचे अस्कोताय सोडून दिवन काळोखी वाटेन तुमचें जिवीत आसा तें तुमी सोडून दिवन उजवाडा वाटेन तुमी तुमची पावलां मारून हें सासणीक जिवीत जोडून घेवंक प्रयत्न करात. बाबा आज इमिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना दोनूय वस्तू आमचे नोदरे मुखार देवाचें उतर दवरता. मनशां कशीं मनीसपणाच्यो अस्कोतायो आमकां आसात हातूंत दुबावूच ना. आनी ह्यो मनीसपणाच्यो अस्कोतायो आमकां ओगुणी जिवीत आमचें काळोखांत आमचें जिवीत घालता. पूण त्याच बरोबर एक बोरवासो, त्याच बरोबर एक आमकां उत्तेजन की आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरलेलें जिवीत आमचें जावन जिविताचें उजवाडाचें जिवीत आमचें जावंक हो बोरवासो ही खात्री आमकां देवाचें उतर आयच्या दिसाक दिता. बाबा सगळीं आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां, सगळीं आमी देवाचे आपुरबायेचे पूत आनी धुवो जाल्यार आमचें जिवीत उजवाडाचें जिवीत जावन देवाक मानता तसलें, देवाक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावन आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं
उजवाडीक कोरण्या वरवीं आमी सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक आदार मागून घेतना आज पेरपेत सुकूर सायबिणीच्या ह्या 8व्या बुधवाराचो 8वें नोवेन आमी उगडास करता. पेरपेत सुकूर सायबीन शाश्वत आदाराची म्हायती सदांच आमकां थांबनासतना आपलो आदार दिवंक तयार. थांबनासतना आमचे खातीर आपल्या पुता जेजू लागीं विनोती करूंक ती तयार. आमच्यो गरजो तिचे विणवणेन आपल्या पुता जेजू वरवीं ती घालता आनी घालीत आसा आनी आवयपणाचो हाल आशिरो आमकां दिता. देखून मनीसपणाच्यो अस्कतायो आसा त्यो आमचें जिवीत काळोखी जिवीत जाता ते असले ओगुण्यान भरलेलें जिवीत आमचें काडून उडोवन आमकां शेगुणी जिवितान भर शेगुणांनी भर उजवाडाक पावयता तसल्या गुणांनी जिवितान भर म्हूण तेच माय मारयेक फुडें घालून ही पवित्र मिसाचे पेटेन आमकां जण एकल्याक त्या जेजूचो आदार मागून घेवया. भेटोवणेक आमी गायन गावया. आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29. म्हजे बावमरीने म्हजे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कनवल्या बापा भगिवंत आंकवार मारयेक देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गेचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी आज मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरकोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशनेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तांचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दौलपार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दौलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण ससुगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परींचे वन जातस आनी काल्स घेतले तुका नव्याने तीन वस्त्र ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळे तुम्ही समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणेक घराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gut purgotuja, Jezu melo, Jezu ciwon zala, Jezu nowian jetolo. Baba, Jezuच्या मोर्तांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडान सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर वीस जालेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो परवंसो दुरून मेल्यांत ते आमचे भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती तिचो पोती बाग्योन जुजे बाग्योन दोरमृत बाग्योन मिंगेल आमचो आस्कारी आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भवमडीनो उगुणान बोल्लले आमचे जिवीत काळोखान बोल्लले आमचे जिवीत पयसावन उजवाडान बोल्लले सुगुणांनी शेगुणांनी बोल्लले जिवीत देवान आमकां फावो केला. आमची अस्कोताय आपणाचेर घेवन आमकां कुरपेन आनी बोळान देवान बोल्ल्यान आनी भरीत आसा. आमी सगल्यांनी ताची पाटलावदारां कशीं बरें सासणीक जिविताचे वाटेन आमचे पावलां मारूंक उजवाडाचें जिवीत जिवंक देव आमकां आदार दिता. पवित्र आत्म्याच्या फळांनी देवान आमचें जिवीत भरलेलें आसा. असल्या आनी साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमचे दिनवास आमची आर्गां बापाक उबारून बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी.
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती. शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. तर म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत म्हणटा. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोवामळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका सुखायक पडटा. तुजे सोशिलो कोड सोडून केदींच म्हाका निर्मनाका. आमेन. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक योग्योचे ताणे जिविताचो उंडो गांवच्योचे बुकेल्यारू आमचो ओत्मो ताणेला तुका बिबू आशेला. आमचो ओत्मो बुकेला तुका कामू गावडेला. आमचो ओत्मो ताणेला तुका बिबू आशेला. आमचो ओत्मो बुकेला तुका कामू गावडेला. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आंकवार माये देवाचे मातेचे उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुज्या सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळूकार. Sa.
भोवभाग्यवंत मारये, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवांसो. आज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय हाडून शक्ती भितर सर्व आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पृथ्वीदार माये, आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळणेचे जैत करूंक घोटाय. जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक पवित्र मोड आनी तुज्या पुता सभेन सासणेचे जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये, आमचे पासत विनंती कर. हे सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुजे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिलेच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेचे आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये, आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, ताळणींत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां खोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे. हे आदाराचे माये, व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवून मागता. कश्ट, दूख, हुस्के कोंती, विघ्नां, संकश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले खुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कुश्टांक आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोंसणीकायेन सगळें सोंसूंक आदार दी. मागुया आमच्या पाप साहिबाक, बिस्म साहिबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सोमेस्त मनीस भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे पोरपणे आपलो भेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. मेलेल्या समेस्त बाबार्थ्यांच्या आत्म्याक सासणाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उसवाड पडयोवचो आनी तुज्या मोगाची भोगीशी कर म्हूण मागता. हे सुमिया आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो खाशा गरजो आमच्या आदाराचे माये थंय ओगेपणान घालुये. Mare movici drata, tu godwaiecia doreani, sasodarace mai, oream cabayaraki, tuce vegin baru Orum tuja sukugato, orso dos gordu tuce, aye tu gazetave, tuce vegen barukuso, orum tuja sukugato. Todos gorducuce, mai tu gazetave. बाबार्थ्यांचे मागणे. यादराचे माई, तूं गिरीश उदार. देवाची सोद देणी तूं आमकां वाडटाय. आमा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांव तूं आमचे पातकांचे भक्षणे आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. ताळणीच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. ह्या आदाराची माई.
आता आमी सर्वय समयार आनी काळाच्या क्रिस्तावांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणा खाल जिवंक आमकांच ओंपून दिवया. नमान मारी कृपेन भरले सर्वेस पोर चेताय आसा ओश्टऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोदी कर ए देवाचे भाग्यवंत माये क्रिस्ताच्यो बासण्यो आमकां फाव जावच्या. प्रार्थया. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमी जे काळजान थावन तुज्या आवयचो आदार सोदता, तुजे सोडणीचो फळ सासणाच्या सासणांक भोगून दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. ए सोम्या, कुडीची असोक्तायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोसल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितोळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सोबे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे पाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वरी आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. शेवटाचे गायन गावया T21 पान 213 T21 पेज 213. जगात आमची आदारीन तूं सगळ्यांक आमकां सांबाळू बेसाव घाल गे कोराव्यान सुकोश्टांतली सदांच निवार. बेसाव घाल गे कोराव्यान सुकोश्टांतली निवार. बेबेसुगुर जाय बिडी आमी तुजी वस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सोदां. बेबेसुगुर जाय बिडी आमी तुजी वस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुझ्या दिनान सांबाळ सोदा.